Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. फिश मार्केटाच्या फुडल्यान आसा आनी एक वास्कोकारांक एक इतिहासीक दीस आयज कित्याक 15 वर्सां जाली हे मार्केट शिफ्ट करून नवे मार्केट बांदपाचो प्रयत्न जो आशिल्लो खंय तरी पॉलिटिक्सा खातीर जावं डिफरन्स ऑफ ओपिनियन खातीर केन्ना जावंक पावना पूण आयज हे जे मार्केटाचे वेंडर आसा आनी द MLA एंड द MMC हेव कम ऑन वन प्लॅटफॉर्म खंय तरी तांचे जे डिमांड आशिल्ले ते आयज MLAन आयकून घेतिल्ले आसा. म्युनिसिपालिटी हॅज अग्रीड टू देअर डिमांड्स आनी फायनली ते आयज एक नवे लोकेशनाचेर शिफ्ट जावपाक रेडी जाला आनी हे वास्को मार्केटाचे डेमोलेशनाचे काम जे आसा ते फाल्यांच्यान चालू जाता. शो पेंडींग आशिल्लो आनी खरेंच गरज आसा. आज वास्कोचे फीश मार्केट तुमी पळयला आसा जाल्यार खरेंच वायट परिस्थितीन फीश मार्केट आसा. सो खंय तरी सगळ्या वास्कोकारांक दिसतालें की फीश मार्केट बेगीन जावचें आनी तो प्रोजेक्ट जावचो पूण कितें ना कितें कारणां खातीर खंय तरी प्रोजेक्ट उरलो 15 वर्सां रखडलो. पूण ह्या फावटी बरी गोष्ट आसा की आमदारान खंय तरी त्या फिशरमॅनाचो विश्वास जिखून हो प्रोसेस रोखडोच स्टार्ट करून आज खंय तरी आमी आज मार्केट डेमोलिशनाक स्टार्ट केला. बाय टुमोरो सगळे वेंडर शिफ्ट जातले आनी रोखडेच मागीर नव्या मार्केटाचें काम आमी सुरू करपाक स्टार्ट करतले. कोणाकूच दिनासली आमकां हे बाबाचेर विश्वास आसा म्हणून आमी दिला आनी सायबीण मांयक तो मानता म्हणून हो बाजार ताका हात लावपाक दिला ना जाल्यार ताका हात पासून लावपाक एकल्या पासून दिवना. आमी कोणाय मुखार घेयनाली हेजी बगर आमी कोणाक पावल मारूंक दिवंक ना. बाजारात आमी दाजी बाबा दिला इतलो हे वॅल्यू दिली ताका. आमी हांव शाबासकी म्हणटा ते बाजाराक ते घालून हेज्या मुखार तो करून तेणें दिवपाक जावो आनी बरे भाशेन हाडपाचो आनी ताका पयलो दवरपाचो बरे भाशेन आनी आमी जाणा हें दाजी करता म्हणून ते सदां सायडीन तुमकां कांय करता तो. आख्या वास्कोकारांक जाल्यार मुरगांवकारांक सुद्दां एक बरी गजाल आसा. जितले लॉंग पेंडींग 15 वर्सांचे फीश मार्केट आयज दाजी सरकाराच्या नेतृत्वा सकयल ते जो कितें प्रॉब्लम्स आसलेले ते सॉर्ट आवट करून विदीन एका म्हयन्यान तेणीन हे इनिशिएटीव घेवन आयज हे मार्केट आमचे डेमोलेशन स्टार्ट करपाक जाल्यार आनी न्यू मार्केट आमचे तयार जाता. खरोखरच हांव अभिनंदन करता आमच्या आमदाराचें. तेणी इतले फास्ट तेणी बरे भशेन जे फिशर फोक्स आहा तांकां बरे भशेन कन्विन्स करून तांकां हांगासून शिफ्ट करपाचो प्रयास केलो आनी तो सक्सेस जालो. हांवें खुबशे पयलीं पॉलिटिशियन पळयता जो एक करूंक सोदता जाल्यार दुसरो खंयचो तरी पिनी मारपाचो हें चलतालें म्हणून हें सगळें ना जाता आयज ते सगळ्या नुस्तेकारांचें सुद्दां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तेंच्यांनी आमकां हेल्प केलो आनी हें मार्केट डिमोलिशन करून तें शिफ्ट जातलें आनी म्हाका दिसता येता ते 18 म्हयन्यान हें फीश मार्केट रेडी जातलें आनी आमी सगळे वास्कोकार चड खूश आसा. म्हाका दिसता की आमकां एक क्लीन मार्केट बरें क्लीन आनी एकदम नितळ हायजेनीक वास्कोकारांक फीश मार्केट गावतलें. परतो एकदां सगळ्यांचें अभिनंदन करता, वास्कोकारांचें अभिनंदन करता आनी वास्कोच्या आमदाराचें अभिनंदन करता. आतांच सांगूंक खुशी दिसता की खंय तरी तेन्ना हांवें बरें डिसिजन घेतलेलें. जेन्ना म्हाज्या ऑपोजीट एक 14 कावन्सिलर आसलेले, एक 12-13 तेन्ना ते ऑब्जेक्ट करताले की हो प्रोजेक्ट आमकां कित्याक जाय. पूण खरोच हो प्रोजेक्ट आहा पळय फीश मार्केट हो गरजेचो प्रोजेक्ट आसलेलो आनी म्हाका दिसता खंय तरी हांव चेअरपर्सन आसतना हांवें ते रायट डिसिजन घेतलेलें आनी वास्कोक खंय तरी फीश मार्केटाची गरज आसलेलें. कांय इशुआ खातीर खंय तरी फीश मार्केट हांगा जावंक ना, डिले जाली. तेंच्या भितर कुसबूज आसलेली होलसेल आनी रिटेल आनी खंय तरी फीश मार्केट वास्कोन बरें नितळ जाय, हायजेनीक जाय. तेका लागून म्हाका दिसता आमच्या आमदारान आमच्या गव्हर्मेंटान एक बरो इनिशिएटीव घेवन खंय तरी फीश मार्केट जाला, डिले जाला पूण खंय तरी स्टार्ट जालें. आनी हांव मागता की कॉन्ट्रॅक्टरान जो टायम पिरियड दिला तेका तेज्या पयलीं तेणी रेडी करून आमकां हँडओवर करचें. तशेंच वास्कोकारांक थोड्याच दिसान बरें फीश मार्केट मेळटलें अशी हांव आशा धरताय कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान. आनी आयज आमी हें डिमोलिशींग आनी न्यू स्ट्रक्चराचें काम फाल्यां परवाच्यान सुरू जातलें. वास्कोकारांक एक बरो दीस मेळ्ळा कित्याक गेली कितलींशींच वर्सां हो मार्केट जावपाचो म्हणून हेच्या पयलीं खूब प्रयत्न जाल्ले आनी तेच्या प्रयत्नाचें फळ म्हणून आयज आमकां एक बरो दीस पळोवपाक मेळटा. आनी आयज आमची वास्कोकार नुस्तेकार भाव भयणां दुसऱ्या स्थळांतरी शिफ्टेड जावपाचें ठरलेलें आहा आनी त्या नंतर आमी हे मार्केट जाता तितल्या बेगीन म्हटल्यार तांकां 18 मंथ्साचो टायम दिला. त्या पिरियडा भितर कंप्लीट करून एक भव्य अशें आमचें फीश मार्केट उबारून दितलें.
वास्कोकार फिश मार्केटाक सामके आतुरतेन वाट पळयताले आनी कांय कारणांक लागून तें जायनाशिल्लें, पूण 2 म्हयन्या फाटल्यानसून जेन्नासून आमी निवडून आयल्या तेन्ना पासून आमी तांचे कडेन बसून उलयता आनी तांच्यो थोड्यो मागण्यो आशिल्ल्यो, त्यो मागण्यो आमी सगळ्यो जाता तितल्यो आमी पूर्ण केल्यो आनी खंय तरी आज आमी ह्या फिश मार्केटाक म्हणजे डिसमेंटलिंग करपाक स्टार्ट केल्या. फाल्यां फूल मार्केट डेमोलिश जातलो, म्हणजे आज एक दीस ताणें आमकां टायम मागलो की आज एकूच दीस आमी धंदो करता आनी फाल्यां वतात म्हणून. सो तांचोय मान दवरून आज आमी स्लो हांगा स्टार्ट केला डिसमेंटलिंग. फाल्यां सकाळीं फूल मार्केट हो डिसमेंटल जातलो. हे सगळें जातात हांव सगळ्यांत पयलीं फादर मायकलाक देव बरें करूं म्हणटा की ताणें पयलें सगळ्यांत पयलीं हो इनिशिएटीव घेवन आमकां मदत केली. तशें कुस्तोद आसा, फियोला आसा, लविना आसा, आमचे आदले चेअरपर्सन आसा दीपक नायक, नाल्यार नंदा रावत, हे सगळे म्हणजे आमी एक टीम, आमचो CEO चीफ ऑफिसर हे सगळे आमचो चालू आसा की म्हणजे एक टीम एफर्ट असो सगळ्यांनी आमी घाल्लो हातून मार्केटान आनी सगळ्यांच्या आदारान ह्या नुस्तेकार भयणींच्या सपोर्टान खंय तरी आज आमी हें पावल मारलां. आनी म्हाका दिसता खंय तरी वास्कोकारांकूय हाची खूब गरज आशिल्ली, जशी नुस्तेकारांक वास्कोकारांकूय एक बरो मार्केट जावप खूब गरज आशिल्ली. थोडी डिसिजन्स आमी व्हडली घेतली, त्या खातीर खंय तरी आज हें जावपा पावता. फाल्यां भितर डिसमेंटलिंग म्हणजे टोटल मार्केट डेमोलिश जातलो आनी परवासून काम स्टार्ट जातलें. सो हांव सगळ्यां कडेन आनी म्हाका हातून ह्या मार्केटान भितर हातभार लायला तांकां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आज हो सगळ्यांनी मेळ्ळी, सगळ्यांनी एफर्ट घालो म्हणून सगळें जालें. तशेंच ओलांसियो आशिल्लो मदीं, ताजें हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हणजे सगळ्यांचो एक टीम एफर्ट जावन वास्कोकारा खातीर आमी हो मार्केट बांदपाक हातान घेतलो. वास्कोच्यान पुरवण मिडिया खातीर विक्रम.